हांव कात्रीन हांगा उबा रावन म्हणूंक शकता कित्याक ही कोमिदाद जावन आसा इज अ एटेंटिटी ऑफ गोवन आनी आमची ही कोमिदाद ही प्रॉपर्टी जी आसा एटेंटिटी ऑफ गोवन ही तर आमची डे बाय डे हें जाता जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण होम मिनिस्टर and the chief minister because he is the in charge of the state of Goa and he himself हांवें घातलेलें आसा म्हाजे करस्पॉन्डंट तुमी मागोवंक शकता 2021 आनी 22 हे करस्पॉन्डंट म्हाजे आसा आमचे बांबोलीम डे बाय डे इको सेन्सिटीव झोन नॉन डेव्हलपमेंट झोनाचेर हांगा एक्शन हें जाता प्रॉपर्टी ग्रॅबिंग जाता आनी ताका कोणूच एक्शन घेना म्हाका गव्हर्नराची लेटर येयलेलें आसा आय विल बी टेकिंग इमिडिएट एक्शन even governor is not bothered to take immediate action only ejer botta correspondence immediate action will be taken so immediate action what is the meaning of immediate action I would like to ask this even for the governor so असले हेका तुमी आमकां मिडियान सपोर्ट करचे म्हणून आमकां आज आमी सगळे एक्टिविस्ट हांगा जमा जाल्यात निशेध करपाक अटॅक ऑन द एक्टिविस्ट प्लस द इश्यूज ऑफ गोवा जे आज आमच्या मुखार आसा आमी पळयतात की गव्हर्मेंटाची टॉप प्रायोरिटी should be health and hygiene पूण सगळे गोंयभर भोंवले जाल्यार कळटा की हेल्थूय ना आनी हायजिनूय ना आमचो शंकरबाग कोला खातीर नुसतात लास्ट करून जो कोलाचो जो प्रकल्प आसा इतले लोकांक इफेक्ट जाल्लो आसा इतले लोकांची भलायकी बिबाडलेली आसा ते ट्रक जे सिटींतल्यान येताले ते हे प्रेझंट हॉल्ट केल्ले आसा वेन हायवे इज बिल्ड तरी आसतना ते ट्रक थंयच्यान व्हरपाचें सोडून ते सिटींतल्यान हाडपाचें काम करता So coal is become a very health hazardous for the people of Goa. Second, आता तुम्ही सिवरेज पळयलें आसा लास्ट टायम आमी हांगा प्रेस बी घेतिल्लो सिवरेज जी लायन आसा ती सालसेट लायन साल रिवराक कितली इफेक्ट केला आज राज्यसभान काल राज्यसभान मिजन फालेरो पासून उलयल्या ताजेर की जितले बी ट्रिब्युटरीज आहा साल रिवराचे ते सगळे ट्रिब्युटरीज जे आसा ते सगळे सिवरेज पायपलायन जे आसा ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं ते डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जावं मडगांवचे जितले व्हडले व्हडले बिल्डिंग्स आसा ते सगळेचे जे ट्रिब्युटरीज जे आसा ते सगळे वचून साल रिवराक मेळटात ही सगळी घाण जी आसा सगळे लोक सोंसतात ताका लागून बी जायते दुयेंस जाल्ले आसा आनी गार्बेज जी आहा आजची गोंयची गार्बेज हांगा थंय सगळे पातळिल्ली आसा ताका सिस्टम ना आतां हें पळयल्यार सिवरेज आनी गार्बेज आमी पळयतात की द मिनिस्टर कन्सर्न MLA कन्सर्न या पीपल कन्सर्न विथ दे आर मेकिंग मनी ऑन दीस मागीर उदक जें आसा तें इतलें कंटेमिनेटेड आसा की लोकांक किडनीची दुयेंस आनी हांव गव्हर्मेंटा कडेन वी आर डिमांडींग द गव्हर्मेंट दॅट यू गिव गुड हेल्थ एंड हायजिनीक एनवायरमेंट फॉर द पीपल ऑफ गोवा अँड सेफगार्ड द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ गोवा सगळ्या बरोबर हांव जमलेलो आसा फक्त एक गोष्टीक जी 8 दीस पयलीं हांगासर एक धक्कादायक हल्लो जाल्लो आसा जो हल्लो म्हटल्यार सगळे एक्टिविस्ट आसा त्यांच्या अगेन्स्ट तसंच गरीब जनता जे हांगासर न्याय मागपाक येता गोंयान हांगासर आझाद मैदान पवित्र जाग्याचेर त्यांचेर हो हल्लो जाल्लो आसा आनी ताचो निशेध करपाक हांव हांगासर जमलेलो आसा आनी हाजेर आमच्या गोंयच्या सीएमान बेगींतल्या बेगीन कारवाई करून ताका भितर उडोवपाचें जावं ताचेर कितें ताका शिक्षा दिवपाचें काम करपाक जाय जायना जाल्यार फुडें हे आमचे गोंयचे गरीब जनता तशेंच एक्टिविस्ट हांगासर बायट दिवपाक प्रेस बायट दिवपाक भितले आपल्या न्याया खातीर झगडपाक भितले त्याच्या खातीर सीएमा कडेन परत एकदां मागता की न्याय मेळपाक जाय हो एक्टिविस्टांक आनी तसोच गोंयच्या जनतेक गरीब म्हणजे जे न्याय मागता तांकां हो न्याय मेळपाक जाय पयलीं म्हाजी फर्स्ट अटेम्प्ट ऑन 21/10/2022 म्हाजेर अटॅक केला आनी तितून पुलिसान बेश्टे NC रजिस्टर केला हांव म्हणटा आनी मागीर परतून हांवें सेटबॅक परतून हांवें सेकंड इन्स्पेक्शन धरलें विथ पुलीस प्रोटेक्शन हांवें सेंड इन मेल saying that if police protection is to be taken, if anything happens to me, it is the responsibility of Mamledar as well as police till I cross the jurisdiction of Ponda. The second inspection धरले तेजे मागीर इन्स्पेक्शन करपाक गेले पुलीस प्रोटेक्शन आसले तेंचे बरोबर पुलीस प्रोटेक्शन आसतानाय तेजेर भुमी वारक आहा पळय तेजे पयलीं नांव म्हाका खबर आसूना भुमी वारकान येवन म्हाजेर अटॅक केले आनी तेजे पयलीं कितें म्हणटा सौरव लोटलीकरान आहा पळय तो म्हाका हांव गाडयेनूच बसलेलो आसलो हांव गाडी भायर सरोना म्हाका पुलिसान सांगलें तूं गाडीत भितर बस भायर येवं नाका आनी कितें इश्यू आसा तूं कांयच खूब म्हणू नाका हांवें कांयच म्हणूना तो सौरव लोटलीकर म्हाका थंयसून घरा कडसून भायर येता आनी फिंगरींग करता तूं यो भायर हांव तुका दाखयता आयज तुका काबारूच करून उडयता म्हणून आनी थोड्या वेळान मागीर भुमी वारक येता म्हाजे गाडीच्या स्कॉडाचेर तो रॉड मारता आनी एक फर्स्ट रॉड मारता ग्लास फुटता दुसरी रॉड मारता तर रायट सायड ऑफ द पिलरा लागला आनी तेच जर तर म्हाजे तकले लागपाक आय कूड हॅव बीन डॅड देर इट सेल्फ
But next day I keep a press conference over in Azad Maidan. Azad Maidan प्रेस कॉन्फरन्स दवरले तेन्ना मागीर तो येवन फाटल्यानसून येवन तो म्हाजे चपलाचे हार घालता आनी म्हाजे दोड्यार स्प्रे मारता. दोड्यार स्प्रे मारून म्हाका कुड्डो करपाक सोदतालो. ही कुड हॅव डॅमेज माय आयज. In fact I was having blur, I couldn't see. Then हांव हे म्हणटा हे आझाद मैदानार सगल्यांक रायट आहा. Anybody can come and give their his grievances. But पुलीस क्वार्टर हांगाच आहा, हेडक्वार्टर आहा, तेजे फुडें इतली तेजी दादागिरी चल्ला, इतली तेका सपोर्ट आहा. You cannot imagine this is the way he is doing. आनी हो भूमी वारक आहा पळय, भूमी वारक हो one of the surety in my case which is going in charge, which the case is being already charged sheet against them. It means it clearly shows that he is in connivance with them. And in IB 120 because in that video also it shows that Lotlikar is कितें म्हणटा तो Lotlikar म्हाका येवन फिंगरिंग करता. Here it shows that you have a direct connection and connivance with that. हेजेर हांव 120 IB conspiracy book करपाकूच जाय. 307 murder attempt to kill and 326 A and B. Here तेका कितें जाणा मरे weapon use केला ते. It's a big weapon which is been, it could have caused a grievous injury, so I could have died that.